सर 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 DDSS हेचेर तुमकां उलयतना आयकलें म्हणजे एक्झॅक्टली कितें तुमकां आयकलें उलयतना न्यू वृंदावन हॉस्पिटल डॉक्टर दिगंबर नाईक आणि बाब राजेश डेंपो हांच्यांनी सुरवात केला. त्याच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक हांव आणि हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे दोगूय जाण आयज हांगासर मुद्दामून आयिल्ले. आज त्यांचे न्यू हॉस्पिटल ओपनिंगा खातीर हांव दोतोराक आनी बाब राजेश डेंपो हांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. पण तांच्यांनी अशाच पद्दतीचे आमी म्हणटा की हेल्थ सेक्टरान नवीन इन्वेस्टमेंट गोंयांत जावपाची गरज आसा ती तांच्यांनी केला म्हणून तांचें हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर जे नवीन हॉस्पिटल गोंयांत जाता गोंयांतल्या सामान्य मनशाक जर सेवा मेळटली आसत जाल्यार तांच्यांनी आमच्या DDSSY बरोबर टायअप करपाक जाय. इवन दो तांच्यांनी डायलिसीस युनिट सुरवात केला. तो डायलिसीस युनिट ऑलरेडी आमचे कडेन टायअप आसा. म्हणजे आमी पळयता की डायलिसीस युनिट आसा ते कमी पडपाक लागले. म्हणजे तांकां लोकांक जर डायलिसीस वेगवेगळे कडेन मेळटले आसत तांचोय डायलिसीस युनिट आमचे कडेन टायअप आसल्या कारणान जर प्रायवेट पेशंट म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आमचे पेशंट येवपाक शकता. आणि DDSSY बरोबर तांच्यांनी एम्पॅनल केल्या उपरांत जे आमचे पेशंट्स सगळेच जण जे म्हणजे रश एकदा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी जातात तेय बी हांगासल्यान ट्रीट जावपाक शकता. सो दॅट दे कॅन DDSSYच्या अंडर कवर जातले. लोकांकूय बी बऱ्यो सर्विसीस हॉस्पिटलांतल्यान मेळटल्यो विथ फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण सर ते लिमीट आसता न्हू. आमी ताचेर विचार करता नवीन करपाचें आसा सुरवात.